सांगतले कलेक्टरा फुडल्यान बोर तुमच्या बोरयो फुडल्यान बोर मागीर सांग करता ना न्हू 1-2 दीस नाल्यार एक वीक करता मिनिमम तूं आसलें तशें मागीर तेन्ना कितें करपाचें प्रेशर घाले आमी तांकां प्रेशर परतून आनी तेच्या फाटल्यान आतां रावपाक पडल्यान सगळें सोडून ना न्ही ती आमची जबाबदारी आमी घेता जबाबदारी आमदारान आमी सांगता एक रिक्वेस्ट करता पण ह्युमॅनिटी ग्राउंड जे भितून आतां हो इशू कसो आनी केन्ना सॉल्व जातलो तो आमकां खबर ना जे ड्रायव्हर आनी क्लिनर आहात न्हू परिस्थिती हेंची सारकी वायट आनी आमकां ते पळोवपाक बरें दिसना ते भायर येता आनी रडटा बिडटा बी कळ्ळें तुका एटलिस्ट तेंच्या खातीर तरी हो इशू सॉल्व जावपाक जाय आमी रावले आमी जेयता खाता सगळें केलें आमी उपाशी ना हांगासर आमी फक्त एज्युकेशन केलां आमकां फूल पोल्युशन जाता पण तेंची परिस्थिती सारकी वायट हांव तुमकां डायरेक्टली सांगता हांव आज फाल्यां भितर म्हाजें सोल्युशन 100% काडून तुमच्या मुखार आमकां जे हांगा भितर बेगिल्ल्या बेगीन सोल्युशन काडलेलें तुमी आमी त्याच खातीर हांगा बोल्ला न्हू तुमी हांगा आयज येयले आमकां खूब बरें येतलें जावं येयले ते खूब बरें जालें ते आमी एक डायलॉग आयकलेलो आहा तुका कितें सांगता तूं आमकां ते नासलें परते 4 दिसांनी परते येता सो आतां आमकां आयचो दीस दिया न्हू आमकां दोनूय आमदार आमी कितें एक्सिडेंट घेता की आमकां आयचो दीस दिया तुमी जर रावपाक सोदता तुमी कंटिन्यू करा आयच्या दिसा भितर तुमकां कितें तें सोल्युशन नाल्यार फाल्यां पर्यंत आमकां टायम दिया कितें करा रावया सांजचे भितर आमकां टायम घे फाल्यां सांजचे रावया आं रावया सोल्युशन जाय सर इतले दीस रावले न्हू कितें प्रॉब्लम जालो परत आमकां सर्वीस लागता परत आपयपाक लागता आयज हो 6 दीस जालो आमचे एज्युकेटर बसलेले आसलेले एज्युकेशन तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट हांगासून वास्को सिटीसून जावपाक दिवपाना म्हणून ते बसलेले आनी तेजे लागून जो कोल्ड ट्रान्सपोर्ट बॉक्सायड जे पोल्युशन जाता म्हणून ह्या निमताक हे कारण घेवन तेंच्यांनी हे एज्युकेशन केलेलें बट आयज आमी हांगा मुद्दाम हांव आनी आमचो वास्कोचो आमदार मुद्दाम येयलेले आसा हांगा तेंकां मेळपाक आनी तेंकां तेंचो प्रॉब्लम कितें आसा तो विचारपाक लागून आनी तेंच्यांनी जे प्रमाणे आमकां सांगलेलें आसा आतां की बाबा तेंचो इशू आसा जी गाडयो सिटीनसून वयता आनी जे पोल्युशन जाता तेज्या लागून तेंच्यांनी ते एज्युकेशनाक बसलेले सो आमी तेंकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हांव आनी वास्कोचो आमदार दोग जाण आमी आयज सीएमाक मेळटले जी ऑथॉरिटी आसा एमपीडी जावं बाकीची कलेक्टर जावं आमचे एसडीएम जावं तांकां सगळ्यांक घेवन तेंचे कडेन उलोवन आमी कितें तरी सोल्युशन काडपाक लागून ट्राय करतले म्हणून सांगलेलें आसा तेंकां आनी त्या प्रमाणे आमी तेंचे कडेन टायम मागलेलो आसा रिक्वेस्ट केलेलो कित्याक तुमी बाबा हे एज्युकेशन बंद करा म्हणून बट तेंच्यांनी म्हणलें तुमी पयलीं सीएमा कडेन उला आनी तेजे उपरांत मागीर कितें तें डिसिजन आमी तुमकां सांगता म्हणून सो आयच्या दिसा भितर हांव आनी आमचो वास्कोचो आमदार वचून आमी सीएमाक मेळून ऑथॉरिटीक मेळून आमी कितें तें क्लॅरिफिकेशन सेंट्रल मॅजिस्ट्रेटांनी स्टेटमेंट केलो की 6 दीस तुमकां कित्याक लागले येवपाक 6 दिसां नंतर आयले तुमचें उत्तर कितें आशिल्लें तेंकां आयज 6 दीस असो न्हू तो इशू आसा पळय तो इशू फक्त कितें आमच्या हातीन नासलो कित्याक ती ऑथॉरिटी जी आसा ती एमपीडी ऑथॉरिटी आसा दुसरी जी आसा ती आमच्या बाकीच्या गव्हर्मेंटाची आसली सो आमी आतां गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी काल मेळोन सीएमा कडेन मेळोन आमी डिस्कस केला सीएमान आमकां तो एक्झॅक्ट तेंचो कितें डिमांड आसा तो आपल्या फुडें हाड त्या प्रमाणे आमी सॉर्ट आउट करून घेता म्हणून सांगलेलें आसा बी आमी एमपीटी कडेन टेलिफोनिकली आमी क्लियर केला की तुमचो खंयचोय सपोज तो हें आसा कार्गो जाल्यार तो सिटीनसून व्हरचो न्ही म्हणून 2-3 कारणां खातीर कित्याक वास्कोचे रस्ते आज खूब धाकटे आसा आमचे लोकल पॉप्युलेशनूच वाडलां लोकल गाडयो वाडल्या तातूंत भितर ते वता आसतना एक तर एक्सिडेंट्सांक हें पोल्युशनाक म्हणजे सगळ्या सायडीन सिटींतल्यान व्हरता आसतना त्रास आसा आनी ब्रीज स्पेसिफिकली पोर्ट कनेक्टिविटी खातीर बांदला तो आज ब्रीज रेडी जाला सो सगळो कार्गो आसा तो तेवटेंतल्यान व्हरचो हो आमचो फर्स्ट डिमांड आशिल्लो सेकंडली तेवटेन व्हरता पसून आसतना आमचो वास्कोचोय गांधीनगर शांतीनगर तो सगळो भाग लागता थंय सगळी रेजिडेन्शियल एरिया आसा सो आमी ताका सांगिल्लें की तुमचे कडल्यान फूल प्रूफ प्लॅन आमकां तुमी पोल्युशन स्टॉप कशें करतले हें आमी दी म्हणून सांगिल्लो ताच्या मागीर एज्युकेशन जालें आमी एज्युकेशन जालें त्या दिसा सीएमाक सांगिल्लें सीएम जेन्ना उदयपूर गेल्लो कन्व्हेन्शनाक तो काल आयला काल येतकूच ताणें आमी ताचे कडेन परते मेळपाक गेले तेन्ना आज ताणें डिमांड्स तांचे कितें आसा ते सांग म्हूण सांगलें तांचे डिमांड्स आसा ते आमकांय खबर आसा पोल्युशन जावचें न्ही हो सगळ्यांचोच डिमांड आसा हातूंत भितर कसलेंच दुमत ना पोल्युशन स्टॉप जावपाकूच जाय पूण हो कसो आसा हो पोर्ट आसा हो आज वास्को पोर्ट आसा हाजेरूय खूब जाण पोट पडटा सो आमचे फर्स्ट क्रायटेरिया आसा की पोल्युशन स्टॉप जावपा जाय म्हणून आनी ताजेर आमी भर दिवन आसा ताजेर आमचो स्टँड क्लियर आसा सो म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर गव्हर्मेंटाचो स्टँडूय आमकां कळटलो पोर्टान पोल्युशन जें जाता तें स्टॉप करपा खातीर कितें कितें काळजी घेतले थोड्या एज्युकेशनांचे एक म्हणणें आशिल्लें की एकदां कितें जाता की ते पयलीं सांगतात सगळे मागीर करना म्हणून सो 7 दीस करनासतना परमनंट सोल्युशन कितें येतलें जशें काल मोविंग सरान सांगलें की डोम स्ट्रक्चर हें करचो म्हणून सपोज फाल्यां अदानी कडेन मिटींग जाता आसतना अदानीक सांगलें आपूण डोम घालता म्हणून जाल्यार तो सोल्युशन परमनंट जालें सो हे सगळे इश्यू घेवन आज तांणी आमकां आज ते मेळ्ळे तेय बी कन्विन्स जाले आमच्या हाजे वयल्यान आनी आमी तांच्या फाटल्यान उबे आसा आनी आमी फूल मुरगांव तालुक्याच्या लोकां फाटल्यान आसा आमकां मुरगांव तालुक्याचे लोक चड इम्पॉर्टंट
आनी त्या खातीर पोल्युशन न जावच्या त्या खातीर सगळे स्टेप्स आमी घेतले. आयज आमकां तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला तेच्या आपल्या हायर अथॉरिटीज आसा तेंचे कडेन उलयतले ते सगळ्यां कडेन आनी हो जो इशू आहा तो सॉल्व करतले म्हणून. तुमकां कितें दिसता वेदर दीस इशू विल रिजॉल्व दीस इशू तुमकां? सॉल्व जायना जाल्यार आमी हांगाच बसतले न्हू. हांगासर कॉम्प्रमायज ना, हांगासर कॉम्प्रमायज ना. दीस इज फूल स्टॉप. इफ सपोज सॉल्व जायना कितें हांगासरूच कंटिन्यू करतले आमी. कित्याक सांग आमी इतलीं वर्सां जे सोंसलां न्हू सिटींच्यान एकूच इशू आहा. हांव एक्चुअली गोंयान कोळसो नाका म्हणून हांव झगडटा कळ्ळें तुका. पूण आयज जो हांगा इशू आहा न्हू हो ट्रान्सपोर्टेशन इशू आनी हो ट्रान्सपोर्टेशन इशू आमच्या लोकांचो इशू. कितें लोकांक एक्सिडंट जाले आनी हे पोल्युशन आमी डेली जे ब्रीथ करता सिटींच्यान सोसूंक जायना. आमी 5 दीस हांगा रावले न्हू हेंच्यांनी उदक मारूंक ना हांगासर आनी जे पोल्युशन आमी ब्रीथ केलें न्हू आमी घरा कडेन आतां वयतकूच मरे बरें ना जातलें. डस्ट पोल्युशन हें सोसूंक जाता रे. कितें हें दिसता मरे दोळ्या फुड्यान सारकें. आनी तरी पूण जर एक्शन घेना जाल्यार मागीर आमी पयलीं कोण हांगा रावता तांकां लज आमी आवाज उठयना जाल्यार कितें आमी जेन्युअन पॉयंटाचेर झगडटा पोल्युशना खातीर कितें आनी जो ट्रान्सपोर्ट सिटींतल्यान वयता तो नाका म्हणून. जेन्ना ऑप्शन आहा फ्लायओव्हराचो तेन्ना तुमी थंयसून कित्याक व्हरना काय विचारता आमी कितें. आनी आमी जो मेरेन हांगाच्यान ट्रान्सपोर्टेशन ह्या गेटींच्यान बंद जायना तो मेरेन आमी हांगाच बसतले. आमकां तेंच्यांनी आतां एश्युरन्स दिला दोगांय आमदारांनी की आमी फुडें उलयतले आनी कितें आहा तें सोल्युशन काडटा म्हणून.